आम्ही हांगा मिटींग घेतून तुमकां सगळे दिला आनी लेटर दिला आमी परमिशन मागला परमिशन तुमी दिल ना ते दिल ना एटलिस्ट तुमी हांगा लोक येतले म्हणून खबर आसा सेक्रेटरी खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा प्रेजेंट रावा न्ही आयकून तरी घेयात हेजे वयल्यान लक्षांत येता की आमची ही पंचायत फुल्ली हायकमांडाचेर चलता हायकमांडान सांगलें तशें जावपाचें लोकांचें पडोनूच गेलें ना लोक कितेंय करूं हांगा मरूं दी हें पडलेलेंच ना लोक कितेंय करूं दी लोकांचें तुमकां पडलेलें आसा ना पडलेलें ना तुमकां हायकमांडान सांगलें जालें हायकमांडान सांगलें परमिशन दिनाका आनी कितें दिनाका अशें जाल्यार जातलें कशें लोक पंचायती कितें लोकां खातीर न्ही एक आशेन येता तुमी लोकांनी निवडून दिले आमकां लोकप्रतिनिधी म्हणून ते स्वता पेपर करून निवडून आयले ना लोकांनी निवडून दिले जर प्रतिनिधी अशी करता जाल्यार लोकांनी पंचायत गरज कित्याक लोकांक गरज आसा लोकांक ना न्ही बंद करात पंचायती बंद करून लोक मरांनी वचात गरजच ना पंचायतीची म्हाका दिसता खोतीगांवच्या इतिहासान पयल्याच फावटी अशी पंचायतीन हें घडटा नाल्यार इतलें म्हाका दिसता 1971 पंचायत जाल्ली त्या वेळाचेर म्हाका दिसता पयलो सरपंच तांबडो बाबू वेळीप आनी तेजे नंतर म्हादेव म्हाळगो गोमो बाबलो नारायण खुबशे जाण जावन गेले पूण कोणेच म्हाका दिसता अशी परिस्थिती पंचायतीची हाडली ना आनी हें फर्स्ट टायम पंचायतीची हाडलेली आसा आनी लज दिसता आमकां ह्या पंचायतीचे अशें हांव निशेध करता सरपंच आनी पंचायत मंडळाचे फाल्यां आमी कितें करतले पंचायतीची एलसी जाय अशें म्हणना एलसी पंचायती मागोवंक जाय अशें ना न्हू पंचायत आमकां इचारची ना बसी रावपा पडटलें नाल्यार आमकां आमची भुमिका करची पडटली कळ्ळी ते पंच निवडले लोकांनी निवडलेले आसतात तांकां लोकांनी वयर बसयले आसता जमनी हाडपाक वेळ लागना लोकांक गेले फेब्रुवारी म्हयन्याक 23 तारखेर पिंपळामळ हांगा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इल्लिगल म्हणटा हांव इतल्याच खातीर की JCB हाडून काम करता आनी JCBचेर नंबर नासलेलो आनी ज्या वेळाचेर आमी एक 40 जाण एकठांय आयले आनी ताका आमी जाब विचारलो बाबा पंचायत परमिशन आसा काय कितें तुमगेलें कितें आसा काय कितें डॉक्युमेंट हें काम करपा खातीर जाल्यार तो थंय गार्ड आसलेलो तो थंयच्यान पळ काडून गेलो आनी त्या वेळाचेर थंय कोण नासलेलो आनी त्या वेळाचेर आमी ताका JCB ड्रायव्हराक सांगलें बाबा तुगेलें कितें आसा तें हाड तर तुगेलें उलट तुजें नंबर ना म्हणून तेणें तें काम स्टॉप केलें आनी त्या वेळाचेर आमी त्याच दिसा ग्रामसभा आसलेली ग्रामसभेक आमी आयले आनी ग्रामसभे इश्यू केलें आमी रेजुलेशन घेतलें की खोतीगांव वाठारांत जर कितेंय जातलें खंयचेंय डिपार्टमेंट आसूं दी जाल्यार पंचायतीक कळयले शिवाय कांयच करपाक जायना आनी त्या वेळाचेर आमी डिसिजन घेतले नंतर पंचायती मागीर पंचायत थंय गेली थंय गेले नंतर थंय त्या वेळाचेर कोणूच नासलेलो फॉरेस्टाचो फक्त ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसलेले त्या वेळाचेर थंय आमचो लोकल MLA बीन आयलो तेणेंय सांगलें जर लोकांक जर नाका आनी ग्रामसभेक जेन्ना ठराव घेतला त्या वेळाचेर हें काम तुमी बंद करात आनी पंचायती विश्वासाक घेतले शिवाय तें काम करपा नाका म्हणलें आनी अशें जालें आनी 8-10 दिसां नंतर आमकां 3 जाणांक हांगा FIR घातलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी पोलीस स्टेशनार गेले हांव इतल्या खातीर डिटेलांक वयता की कळपा खातीर सगळे लोकांक खोतीगांवच्या त्या काणकोणभरच्या गोंयभरच्या लोकांक कळपाक जाय आमकां पोलीस स्टेशनार आपयले नंतर हांगाच खोतीगांव वाठारांत DCF ACFाक आपयलो सेम टायम आनी सांगलें गेलें की हांगच्या लोकप्रतिनिधींनी हांव खूब सगळेच ना इनवॉल्व ना थोडे कोण इनवॉल्व आसा तांकां हें लागतलें तेणें सांगलें की तें घर बांदपाक सुरवात करात म्हणून सांगलें आनी तें घर बांदपाक 21 मार्च 2025 ह्या दिसा परत सुरू केलें आनी सुरू केले नंतर आमी खुबशे जाणांक निवेदनां दिलीं डेप्युटी कलेक्टर दिलें पंचायतीक परत कळयलें की पंचायत एक्शनच घेवपाक सोदना हेजे वयल्यान लक्षांत येता की पंचायतीक म्हाका दिसता आमच्या लोकल बॉडीकूच हें जाय लोकांक त्रास केल्लो गोंय राज्याच्या प्रजेचेर किंवा गांवच्या प्रजेचेर कसलेंय संकट येवं तांकां त्रास जावं तेजे अन्याय जावं तेजे फाटल्यान उबें रावप आमचें कर्तव्य आसता आनी आज त्या लागून आमी खोतीगांवच्या आमच्या भावां भयणीचेर गांवच्या लोकांचेर जाण्टेल्यांचेर वायट प्रसंग आयिल्लो आसा ताका लागून आमी आज सगळे हांगा आयिल्ले आसात तुमी आतां दया बाबान तुमकां सांगलें सविस्तर आमच्या जाण्टेल्यांनी सांगलें बाकीच्या लोकांनी सांगलें हांगची परिस्थिती कितें आसा ती हांगा फॉरेस्टाचो आमकां फॉरेस्टाचो विरोध ना अपोज ना आनीक फॉरेस्टार रान राखपाक तेंगे प्राणी राखपाक आमचो कसलोच विरोध ना तेन्ना तें जाता आसतना आमच्या गांवच्या स्थानीक लोकांक भुमिपुत्रांक जे आमचे आदी मानव आसा जे आसा पयलींच्यान हांगा जी आमची ST भाव हांकां कसलोच त्रास जावपाक जायना जेन्ना तुमी कितें करता तेन्ना कित्याक तुमकां आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना अपोज ना तुमच्या रानां राखपाक किंवा प्राणी राखपाक पण तेन्ना आतां हांकां त्रास जावपाक इतलीच आमची मागणी
आतां हांवें आयकलें की ड्रायव्हरा कडेन हांगा आतां ह्या फाटलीं 3 वर्सां खूबच अन्याय जावपाक लागला आमच्या ह्या ST भावांचेर भयणीचेर कित्याक म्हूण कळना हांगा सुरवातेक सांगतात आनी मागीर एक करतात आनी फाटले फावटी पळय हांगा बरे भाशेन एक हांगा गेट आसा खोदगांव आमच्या बॉर्डरीचेर हांगा ती पावलाचेर त्या गेटीचेर सगळीच बरे प्रकारची चॅकअप जाता तेन्ना आनी गेटी आमकां गरज कित्याक सांग म्हाका लोकां सतोवपाक लोकांक त्रास करपाक हे आज खोदगांव कोणी राखून दवरला फॉरेस्टान राखून दवरला खोदगांवच्या लोकांनी राखून दवरला त्यांच्या पुर्वजांनी राखून दवरला त्यांच्या जाण्टेल्यांनी राखून दवरला आनी आयच्या भुरग्यांनी राखून दवरला आज पळय ह्या प्राण्याक कोण सांबाळटा हां ह्या जी झाडां कोण सांबाळटा आज ह्या जाण्टेल्यांनी सगळे राखून दवरले म्हण ह्या आयच्या ह्या फॉरेस्टाक मेळ्ळें आसा फॉरेस्ट केन्ना स्थापन जाला मागीर जाला पयलीं कोणी ह्या जाण्टेल्यांक राखून दवरलें पुर्वजांनी राखून दवरलें आज पसून सांगता ही जनावरां आज हेमी कितें पोरसां बागायती करता म्हण तेंगे येवन खावन वयतात तेन्ना कोण विचार करना तेजो आतां पळय तुमी ना कसली गरज नासतना ती गेट घालपाक प्रयत्न केलो गेट घालपाचो विरोध हांवें केलो पंचायती सांगलें आमदारान सांगलें DCFा सांगलें ACFा सांगलें हांगा गरज ना गेटीची गरज ना अरे थोड्या दिसांनी तेंगे कित्याक बदल जालो डिसिजनाक आनी आमदारच परत कितें सांगता बाबा मागीर तूं तुमच्याच लोकांक सतयता ह्या लोकांक तुवें आनी कितें स्किमी आसा त्यो आनी आदार कितें आसता हांगा पावोवपाक जाय आसलो आज हेमकां कितें सुचोवण तेमी करून घेवपाची तेन्ना हांव आतां सांग एक स्ट्रिक्टली सांगता की वॉर्निंग दिता तुमी जेन्ना खोदगांवां कितें करता तेन्ना तुमी हांगा गांवची लोकांली मिटींग घेयात पंचायतीची मिटींग घेयात ग्रामसभेची मिटींग घेयात आनी तेन्ना डिसिजन घेयात आनी तरी जाल्यार तुमी जाय म्हणून बळजबरीन समज लोकांचेर कितें अन्याय करपाक गेले अत्याचार करपाक गेले आमी ओगी रावपाना आमी खंयच्याच थरार वयतले हें तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटाक सांगता गोंयच्या फॉरेस्ट मिनिस्टराक सांगता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगता आनी पंचायतीक सांगता तेन्ना हेमकां कितें करतले तुमी सांबाळ करचें आज आमी फक्त जस्ट तुमकां ट्रेलर दाखयला आसा हेजे मुखार कितें जाता तें हांव सांगूं शकना तुमी जाल्यार लोकांचे अत्याचार करपाचो अन्याय करपाचो तेन्ना म्हाजें बंद करात हिंगा लोकांचो जो प्रॉब्लेम आहा तो आयकोन आमी हिंगा येयले तेंचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाय तो अन्याय कोता मागता ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक जाय तशें करचें तांकां जाय तशें करून न्हू मानून घेता तुमी तुमचे थोडे डूज एंड डोंट्स आसा पूण ते डूज एंड डोंट्स लोकांक जशे फायद्याक पडटा तशें करून सगळें तुमचें मांडाय तेच भाशेन आयज आमी हिंगा पंचायतीन येयले मेमोरेंडम दिवपाक थोडे 1-2-3 पंच आमचे बरोबर आसा पूण बाकी पंच सरपंच खूंय गेलो ही पंचायत कोणें चलोवपाची सरपंच ना सेक्रेटरी ना आमी एक मेमोरेंडम ह्या लोकांचे आमचे हे त्रास हे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते खूंय मांडपाचे पयलीं आमचे पंचायतीन मांडपाक जाय म्हणून आमी हांगा येयले जाल्यार कोणूच ना एक हे मेमोरेंडम घेवंक अशें जावपाक जायना पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विलेज आनी विलेज एक गांवचे पासून ती पंचायत घडोवन हाडटा जाल्यार ती पंचायत जर सांबाळपाक जो तर हिंगा मनीस सारके आसना जाल्यार कशें फुडें वचपाचें हेज्या फुडें जावपाक जायना दुसरें आमकां लोकांनी उलो मारलो हिंगा तेंचे इतले प्रॉब्लेम्स चलताय प्रॉब्लेम्स आसा म्हूण ह्या वेळार आमी काँग्रेस पार्टी हे लोकां पासत लोकां बरोबर सदांच उबी रावतली आनी लोकांचेर अन्याय जाता त्या अन्याया पासून आमी झगडटले मेमोरेंडम दिला तातूंत आमी मेन पॉयंट्स घातला की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नवें प्लांटेशन करपा खातीर रान वाडोवपा खातीर रान सांबाळपा खातीर म्हणून वेगवेगळे एक्टिविटी करता आनी वेगवेगळ्यो ज्यो एक्टिविटी करता तातूंतल्यान तें रान वाडना रान सांबाळप जायना आनी जंगलाचें म्हणटा प्रोटेक्शन कांयच जायना उलट हे ह्या नांवान लोकांक सतयता आनी उलट ताजे पलीकडे जर गेलो जाल्यार रानच उलट हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच काबार करता एक म्हळ्यार नवें प्लांटेशन करपा खातीर ते नॅचरल झाडां मारता आनीक थंयसर आर्टिफिशियल झाडां लायता ती जायना आनी नॅचरल रानूय काबार जाता नॅचरल रान आसा तें आमकां मेडिसिनल प्लांट आसा डेली टू डे लायफा खातीर सामके युजफूल अश्यो गजाली आमकां त्या रानांतल्यान मेळटा थंय ते आमी डिस्कनेक्ट जाता कारण मागीर त्यो गजाली हाडपा खातीर डीप रानां वयचें पडटा तिसरी गजाल रान काबार जाल्या उपरांत गांवा सायडींचे गांवांतली किंवा भायलीं जानवरां आसा ती सगळीं शेतां बागायतीन तेंय काबार करता म्हणजे इनडायरेक्टली जर पळयलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूच रान काबार करता रानांतल्या जानवरां जीव जंतूचे डिस्टर्बन्स करता आनी लोक आनी जानवरां आनी फॉरेस्ट हाजें एक संघर्श तयार जाता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हें इमिजिएटली बंद करचें लोकांच्या बरोबर लोकांच्या ट्रेडिशनल रुलाचो अभ्यास करून रान सांबाळप आनीक रानांतली सगळी इकोसिस्टम बॅलन्सिंग करप हें सामकें म्हत्वाचें आसा पंचायती जर पळयलें जाल्यार सरपंच ना सेक्रेटरी ना कितेंय जर इल्लिगल जर काम करतालें जाल्यार पंचायत म्हणटा ती पळोवपाचें ना कळटा
आज फाल्यां जर हिंगा 2 वर्सांनी जर कोणी बिल्डींग जर येताली किंवा इंडस्ट्री येताली जाल्यार ताका पंचायतीचे NOC किंवा कांयच लागचें ना कारण त्या पिंपळा मार जर पंचायत जर हाडूंक शकना फुडें पूण हाडितलें कितें मागीर कोणीय जर येयलो हिंगा खोतीगांवाक आपल्या जाय तशें करून वचपाचें आतां अशें पंचायतीचें जाल्लें आसा हांगा खोतीगांवाक की आमकां स्टेजीचें परमिशन दिवचें म्हूण पूण दोनीदा आमगेल्या पंचायतीन लेटर कॅन्सल केलें की मिटींग घेवं नाका म्हूण पूण कित्याक फाटीं वता हें खबर ना एक तर म्हाका तांकां पॉलिटिक्स प्रेशर येवन करता की तांकां दुसऱ्या बरें जाल्लें नाका चिंतता काय कोणाक खबर ती पंचायता तें कसलें परमिशन मागलें तुमी न्हू स्टेजीचेर आमी परमिशन दिलें मिटींग घेवपा लागून लास्ट टायम मागलेलें दिलें आनी पयर परत मागलें परत दिलें ना आमकां परमिशन खोतीगांवच्या सुमार 100 लोकांनी आज पंचायती वचून एक निवेदन दिलें त्या निवेदनां अशें म्हणलां की जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडल्यान तेची सतवणूक जाता कांय लास्ट म्हयन्या आमी एक बातमी चलयल्ली ती अशी की फॉरेस्ट जे आपणे क्षेत्र आसा त्या क्षेत्रा भितर फॉरेस्ट खुद इलिगल स्ट्रक्चर बांदता असो लोकांचो आरोप आशिल्लो आनी लोक थंय वचून तें काम बंद पडलेलें पूण कांय दिसांनी तें काम परत चालू जालें आनी जे बंद उडोवपा आयिल्ले तेंचेर एक 3च लोकांचे वेचून काडून तेंचेर पुलीस कंप्लेन जाली म्हणून हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे दादागिरी करता काय कितें म्हणून लोकांनी आज वचून तें निवेदन दिल्लें आसा तशेंच जेन्ना निवेदन दिता ही सुलूस लागली तेन्ना थंयचे सरपंच आनी सेक्रेटरी थंय गैरहजर आशिल्ले लोकांची म्हणणें आसा की पंचायतीन तांकां न्याय दिवपा जाय नाजाल्यार हे उग्र स्वरुपांत परत पंचायती धडक मोर्चा घेवन येतले प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.